ती भुरग्याच्या आरोग्याक हानिकारक. भुरग्याक वचून म्हणटा की गोबी मंचुरी खाऊन घालतात आणि त्या तेलाचो वास कितें आसा तो घाण घेवन येता. त्यासाठी आरोग्याक हानिकारक म्हणून आम्ही ती शॉपां बंद केलं. हे प्रत्येक लोकांनी गांवागांवांक प्रत्येक जातेर प्रत्येकांनी ठरोवपाचें. कित्याक तर हे खरोखरच आरोग्याक माल हें आमकां खबर आहा. तर एक शॉप जर आख्खा जातेन तर खूब घाणीचे वखदे आनी बाकीचे शॉपां आसा तर सुगंध जाता. त्या खातीर हे आमी रांग दिवचें शॉपां बंद करतले. ह्यान फुडें सुद्दां आमी ती शॉपां बंद करतले. गोबी मंचुरी शॉप जावपाचें ना. बाकी तेंच्यांनी कितें पानी पुरी भेलपुरी हे कांयच आमी तेंकां करून दिवचें ना. सातेरी देवस्थान मळान आम्ही सगळे कमिटीचे मेंबर आणि ग्रामस्थ आम्ही असे डिसाईड केला की आमच्या उत्सव जेन्ना आसता प्रत्येक जात्रा किंवा नाटक तेन्ना हे गोबी मंचुरियन आणि कोण भेळपुरी पाणीपुरी येता तांकां आमी बंदी घातले आणि ह्याच्या फुडें कायम घालतले. कित्याक फाल्यां भितर जर आमी तांकां अलोट करचे ना. त्याच्यामुळे देवळा कडेन सगळी ह्या अस्वच्छता जाता आणि ते आमकां उपयोग ना. ते कशा पद्दतीन करता कितें करता हेचो लोकांच्या आरोग्याचेर परिणाम जाता. लोक भुरगे आपले बरे लागता म्हणून खातात पण ते योग्य न्हू. तर आम्ही ठाम निश्चय केला की आम्ही तेचेर बंदी घालता.